1 मे कामगार दिसा निमतान सोमारा पणजे शहरांत गोंयभरच्या वेगवेगळ्या कामगार फुडाऱ्यांनी राजधानीत रॅली काढली। कामगारांच्या वेगवेगळ्या प्रलंबित मागण्यांकडेन सरकाराचें लक्ष ओडून घेवपाक आयटक मार्फत जागतीक कामगार दिसा निमतान भव्य रॅली आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार कामगार संघटनेचे फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेका, ॲडव्होकेट सुहास नायक आनी हेर मनीस हजर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। The workers throughout the world today, 1st May, are celebrating the May Day. It is the 131st year since workers began to celebrate May Day from 1886 onwards. It took several years for the working class to achieve the main objective of 8-hour working day. Thousands of workers sacrificed their lives. They suffered privations, and today the struggle of the workers, Chicago workers, and the unity of the working class has led to greater liberation of the working class. On this May Day, we salute the working class. We salute everyone, all the toiling people of the world, all the toiling people of India, and all the toiling and the working class in Goa, and say that in solidarity, in unity, in united struggles, we will achieve the objectives of liberation, of greater liberation and socialism. That is our vision, that today or tomorrow there will be world peace, there will be equity, there will be justice, and there will be peace throughout the world. And this kind of war and the various sufferings of mankind will end. गोळीबार झाल्या कामगारांक त्यांच्या रक्तान त्यांच्या जखमो जाल्ल्यो त्यो धुवन काडल्यो आनी वयर काडले तेन्ना त्या रक्तान भरलेले आनी तेतूंतल्यान हो लाल बावटो, लाल निशाण कामगार वर्गाचे हे जगात आयले आनी तेतूंतल्यान आमी लाल बावटा जिंदाबाद म्हणपाक लागले। आज 31 वर्सां जाली। कामगार रात दीस आपापल्या मागण्या खातीर झगडत झुजत असतात। मे डेची परबी आम्ही कामगारांक दितात। ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस गोवा शाखेतर्फे हांव तुमकां सगळ्यांक हो मे दीस खुशाल बरी जावन येता। हो मे दीस तुमकां एकदम बरो वचचो जावन येता आनी फुडारी कामगाराचो बरो वचचो अशें हांव येता। पूण त्याच बरोबर लक्षात दवरात, एक म्हण आसा, राजा जाग्या राहा वैरागी रात राहे। भावानो बहिणीनो जाग्या रावात, जाग्या रावात। ज्यो कायदे येतात, ज्यो मानावळी येतात त्यो सारक्यो ना। कॅज्युअलायझेशन, कॉन्ट्रॅक्टलायझेशन, टेम्पररी। आज जर तुमकां 8 वरांचें काम आसा, आज जर तुमकां ओव्हरटायम मेळटा, सादी मागणी एका कामगाराची, आपण 60 वर्सांचे रिटायरमेंट जाले उपरांत आमकां ग्रॅच्युइटी मेळटा 15 दिसांचो पगार, तो 45 दीस करचो। आख्या हिंदुस्थानाची ट्रेड युनियनां एका मानावळीचेर, एका बावटे सकल येवन झुजता, पूण सरकार कसलीच भीक घालना। हेच्या सगळ्या विरुद्ध आमी आयचो 2017चो मे डे सेलिब्रेट करपाक त्या पणजे शहरात आयल्यात। आयचो दीस हो कामगारांचो दीस आनी हो दीस आख्या संवसारान कामगारांचो दीस म्हणून मनयतात। आणि हो दीस मनयतना कामगार आपली ताकद
आपलो एकवट, आपली एकजूट ह्या भांडवलदारांक दाखयता आणि आयच्या दिसा संवसारांतल्या प्रत्येक शहरात, प्रत्येक राज्यांनी कामगार रस्त्यार आयिल्ले आसात आणि कसलोय हमलो जर कामगारांचेर जालो जाल्यार तो हमलो कामगार सोसून घेवचे ना. कामगारांचो अधिकार संप करपाचो, युनियन बांदपाचो तो अधिकार आमकां मेळपाक जाय. प्रत्येक खात्यांतल्यान कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम समूळ नश्ट जावपाक जाय आणि जे कॉन्ट्रॅक्ट कामगार ह्या गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी जावं सेमी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी काम करपा त्या सगळ्या कामगारांक स्थायी नोकरी मेळपाक जाय. सगळ्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी 24/7 बसी आसपाक जाय येवपा वचपाक, कित्याक 8 जाली की बसी ना गोंयांत. आणि हे कंपन्यो रातच्यो शिफ्टी करता. जे बारीक ट्रेडर आसात, जे बारीक घाऊक किरकोळ विक्रेते आसात, आयज मोठी मोठी मॉलां येवन तेंच्यो धंदो सपाट जावपाची वेळ येयल्लो आसा. तेंच्या धंद्याचें रक्षण जावपाक जाय. तुमकां पडटा हे ठरप, तुमकां मानता हे ठरप? ताळयो मारात, गडगंज ताळयो मारात, गडगंज ताळयो मारात. परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक मे दिसाची उलुलीत परबी, लाल सलाम, इन्कलाब जिंदाबाद.